2012 वर्सा भारतीय जनता पार्टीक 21 जागे मेळ्ळे, अशें सादें भोवमत. पूण तें पुरायेन भाजपाचें सरकार जालें ना. ताजें कारण 21 म्हणटा तें सामकें धडेवेलो आंकडो. आनी दुसरें, वेंचणुके पयलीं तांची मोगो पक्षा कडेन युती आशिल्ली, देखून तें सरकार युतीचें सरकार जालें. मागीर 2017 भाजपाचे जागे 21 वेल्यान 13चेर देंवले आनी 13चेर देंवतकच मागीर ताका मध्यान दुसरे पक्षांक बरोबर घेवन संयुक्त सरकार करचें पडलें. त्या वेळार काँग्रेस घाळ रावन चूक जाली आनी त्या चुकीचो लाभ भारतीय जनता पार्टीन घेतलो. हे खेपे म्हणजे 2022 वर्सा भाजपाक जे फाटले 13 जागे आशिल्ले ते आज 20 मेळ्ळ्यात. तरी भोवमत ना, सादें भोवमत पसून ना, हें सारकें अर्द. आतां हेरांचो पालव घेवन संयुक्त सरकार केलां आनी हेरांचो पालव घेवन अशी संयुक्त सरकारां करप, कॉलिशन गव्हर्मेंट करप, हें कायदेशीर, हें लोकशायेच्या पद्दतीन बसता. पूण हो जो बदल घडलो, 2017 वर्सा 13 जागे आनी 2022 वर्सा 20 जागे जाले, ताजो कांय जाण असो अर्थ लायतात की कोणें तरी चमत्कार केलो, कोणें तरी पराक्रम केलो, भारतीय जनता पार्टीचें बळ वाडलें, सरकार खूब बरे रितीन चल्लें फाटले 5 वर्सांनी, सरकार लोकप्रिय आशिल्लें, देखून लोकांनी कौल दिला तेंच सरकार परत येवपाक. अशें निश्कर्श काडप हाजे सारकें दुसरें पिशेपण ना. आनी हे निश्कर्श कोण काडटा? जे आंकड्यांचो अभ्यास करनात, जी ग्रावंड रियलिटी पळयनात आनी दिल्लींत बसून टीव्ही चॅनलाचेर किंवा गोंयांतय वर्तमानपत्रांनी किंवा हेर तरांनी अभ्यास करनासतना अशे तरेचे निश्कर्श काडटात, अशे तरेची कॉन्क्लुजन्स काडटात.